नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आजच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गृहमंत्री अमित शाह हांणी नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांची अंमलबजावणी जाल्ले बद्दल जयपूर हांगा आयोजीत प्रदर्शनीत केले मार्गदर्शन. लोकांक बेगोबेग न्याय मेळोवन दिवपा हेतान आनी सुलभ न्याय प्रणाली आकारपाक ह्या कायद्याचो जातलो लाव. राष्ट्रीय जनता दलाचे मुखेली लालू प्रसाद यादव घरकान राबरी देवी सयत बिहारचे विरोधी पक्ष फुडारी तेजस्वी यादव हांच्या आड दिल्लीच्या न्यायालयान IRCTC घोटाळ्यांत आरोप थारायले. भाजपाचे फुडाऱ्यांचे खर टिका. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मये हांगा आयोजीत कार्यावळीन म्हजे घर येवजणेच्या अर्जपत्रांचे केले वितरावण. सरकारान थारायले शुल्क भरून अजून मेरेन बेकायदेशीर आशिल्लीं घरां कायदेशीर करपाचो सरकाराचो आसा यत्न. 1 नोव्हेंबराक मनयतल्या सहकार दीस निमतान गोंयांत 14 नोव्हेंबर सावन आयोजीत जातले सहकार सप्तक. राज्य सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी पत्रकार परिशद आपोवन दिली सविस्तर माहिती. भारत आणि वेस्ट इंडीज मदीं सुरू आशिल्ल्या कस लावपी खेळाच्या दुसऱ्या डावान वेस्ट इंडीज पंगडान बरो खेळ दाखयल नोंद केल्यो 390 धांवड्यो. भारतान आयच्या दिसाच्या शेवटा मेरेन 63 धांवड्यो केल्यो नोंद. आता खबरो विस्तारान. गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज राजस्थानांतल्या जयपूर हांगा नव्या गुन्यांवकारी कायद्याच्या अंमलबजावणेक 1 वर्स पुराय जाल्ले बद्दल आयोजीत राज्यस्तरीय प्रदर्शनीच्या उक्तावण सुवाळ्यान वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलोवप करतना हे नवे गुन्यांवकारी कायदे भयंकर चर्चा आनी शेकड्यांनी लोकांच्यो सुचोवण्यो मतीन धरून तयार केल्यात आनी ह्या नव्या कायद्या अंतर्गत बायल आनी भुरग्यां आड जाल्ल्या गुन्यांवां खातीर खाशेली तरतूद केल्या अशें सांगलें. ते भायर ह्या नव्या कायद्यांक लागून न्याय वेवस्था सुटसुटीत सोपी आनी सुलभ जाल्या अशी खोस गृहमंत्र्यांनी उक्तायली. पूरे देश में कोई किसी के भी साथ अन्याय होता है तो वो कोर्ट में जाना पसंद नहीं करता. हमारी न्यायिक व्यवस्था की छवि न्याय समय पर न मिले ऐसी बनी है. मोदी जी ने ईज ऑफ लिविंग के लिए ढेर सारे परिवर्तन किए हैं, परंतु इसके साथ ही ये कानूनों के अमल के साथ ही ईज ऑफ जस्टिस के लिए भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा. 160 साल पुराने कानूनों को समाप्त कर नरेंद्र मोदी जी जो नए 3 कानून लाए हैं, इससे किसी भी FIR देश भर में 2027 के बाद होगी. पूरी व्यवस्था लागू होते होते 2 साल और लगेंगे, परंतु 2027 के बाद जो भी FIR होगी इसको 3 साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था इस कानून से हो जाएगी. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी दिल्लीन बिल्डथॉन 2025 चे उक्तावण केले. विकसित भारत बिल्डथॉनाच्या अंतर्गत आयज दिल्लीन पब्लिक स्कूल मथुरा हांगा नवाचार कार्यावळीचे आयोजन जाले. ह्या कार्यावळीन देशभरातल्या 3 लाखां परस चड विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतलो. हातून आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल आणि समृद्ध भारत करपाची मोग आसतली. बिल्डथॉन 2025 पर विकसित भारत 4 थीम के ऊपर स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और समृद्धि को लेके लाखों की संख्या में विद्यार्थी भारत की 3 लाख स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, ग्रामीण इलाका में, शहर में बैठ के इस आइडिएशन को एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के काम पे लगे हैं. मैं उनको बधाई देता हूं. इसी सारे नवाचार की आइडिया से, नवसृजन से भारत विकसित होने वाला है. बिहारात जावपी विधानसभा वेंचणुके आदी राष्ट्रीय जनता दलाचे मुखेली लालू प्रसाद यादव हांच्या सयत आदल्यो मुखेलमंत्री राबरी देवी तशेंच तांचे पूत आनी सध्या बिहार विधानसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी तेजस्वी यादव हांकां दिल्लीच्या रेव्हेन्यू न्यायालयात मोठो धपको मेळ्ळो. भारतीय रेल्वे केटरिंग आनी पर्यटन महामंडळाच्या कथीत घोटाळ्यात न्यायालयान आयज ह्या तिगां सयत हेर 14 जाणां आड आरोप थारायले. हातूंत गुन्यांवकारी
कट रचपा सयत फसवणुकी बाबतींत 420 कलम अंतर्गत आरोप थारायल्या। हे विशीं भाजपाचे म्हालगडे फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी पत्रकार परिशदा पोवन राष्ट्रीय जनता दलाच्या फुडाऱ्यां आड खर टिका केली। या वेळार बिहारान बदल करपाक पळोवपी राष्ट्रीय जनता दलाच्या फुडाऱ्यां आड 420 कलमां अंतर्गत फसवणुकीचे आरोप न्यायालयान करता तेन्ना ते सत्तेर आयल्यार राज्याची कितें परिस्थिती जातली हें स्पष्ट कळटा अशें रविशंकर प्रसाद हांणी म्हळें। ये आरोप बहुत गंभीर है। ये आरोप हैं सरकारी संपत्ति के आवंटन में भ्रष्टाचार, कॉन्स्पिरेसी, डिसऑनेस्टली सरकार को निर्णय की प्रक्रिया में गड़बड़ करना इत्यादि इत्यादि। पहली कहानी तो ये है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। 420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेसी 120B। तो कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। 2 दिसांच्या औपचारिक भारत भेटेर आयिल्ल्या कॅनडाची विदेश व्यवहार मंत्री अनिता आनंद हांणी भारताचे विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर हांच्या सयत आयज खासा बसका केली। कांय काळा फाटीं भारत आनी कॅनडा मजगतीचे राजकीय संबंद ताणिल्ल्यान ह्या दोनूय फुडाऱ्यां मजगतीं जाल्ली ही बसका परत एकदा द्विपक्षीय संबंद बळिश्ट करपा हेतान म्हत्वाची थारली। बसकेन उलोवप करतना भारत आनी कॅनडा मजगतीचे संबंद नेटान वाडत आसात आनी बेगोबेग पयली सारके ह्या दोनूय देशां भितर भागीदारी प्रस्तावित जातली अशी आस मंत्री जयशंकर हांणी उक्तायली। India-Canada bilateral relations have been steadily progressing in the last few months. We are working to restore and reinvigorate the mechanisms necessary to advance our partnership. As Prime Minister Modi noted during his meeting with Prime Minister Carney in Kananaskis, India's approach is to move forward with a positive mindset. खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसो विस्तार। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज मया हांगा म्हजे घर येवजणेच्या अर्जपत्रांचे वितरावण केले। ह्या वेळार तांचे सयत दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये तशेंच मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हजर आशिल्ले। कार्यावळीन उलोवप करतना म्हजे घर येवजणे अंतर्गत 1972 वर्सा आदी सरकारी आनी कोमुनिदाद जमनीचेर उबारिल्ली घरां कायदेशीर जातली आनी 15 वर्सां सावन गोंयान राबितो करून आयिल्ल्यांक ह्या येवजणे अंतर्गत सुरक्षा दिवपाचो सरकाराचो हेत आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार आपल्या उलोवपांत सांगलें। प्रत्येकाची इच्छा असता म्हजें घर जें आसा पळय न्ही हें म्हज्या नांवार आसचें, तें कायदेशीर आसचें, तें केन्नाच खंयच्या कोर्टाची ऑर्डर येवची न्ही किंवा मोडचें न्ही। घरा खातीर 2 भावांच्या मदीं झगडी जावची न्ही आनी हीच भावना दवरून आमी म्हजें घर हेजे वेगवेगळे विशय आमी सुटावे करपाक घातले। पयलीं आमच्या सरकारान कितें केलां, हावज रिपेर सर्टिफिकेट दिवपाक सुरवात केल्या। पंचायतीन जेन्ना तुमी तुमचें घर तुमच्या नांवार आसा, ओके,
तुमच्या नावार आसा, तुम्ही टॅक्स फारीक करता, लायट बिल उदक बिल तुमच्या नावार आसा, ओके, कदाचित 149 आसतलो, तुम्ही तुमचे प्लॉट विकत घेतला आसतलो, लिगल. ते घर जर रिपेअर करपाक जाय आसत जाल्यार पंचायती आनी म्युनिसिपालिटीनी 3 दिसांनी हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट दिवपाक जाय. सरकारान खंयच्या येवजणेची घोषणा करतकच सगळ्यात पयलीं सामान्य लोकांक ह्या येवजणेंचो आयतो लाभ करून दिवपी एजंट तयार जाता आनी म्हजें घर ह्या येवजणेची पुराय प्रक्रिया सुलभ आशिल्ल्यान अशा तरेच्या एजंटांक लोकांनी बळी पडचे न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. व्यवस्थित भरून आमी डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत हांकां खंयसरूच कोणाकूच कायदेशीर पैशा शिवाय एकूय पयसो दिवपाची गरज ना. तुमच्याकडे जर कोणी एजंटूय येयले, आतां हांवें पळयलां की थोडे जाण एजंट तयार जाला, तुजें सगळें हांव करून दितां, म्हाका 50,000 रुपया दी म्हणून. त्यात ह्या एजंटांक बीन पयशे दिवपाची गरज ना. हांव परत एकदां सांगता, म्हणजे सगळें करून हांव दिता म्हणटा तो, फायल हांव करता तुजी, म्हाका पयशे दी. हे एजंट तयार जाले रोखडेच. ह्या एजंटांक ती व्हेरी इजी प्रोसेस आसा आनी खूब इजी आसा. आमचे गव्हर्मेंटाचे सगळेच ऑफिसर्स ह्या बाबतींत तुमकां सगळे मदत करतले. गांवांतल्यान हांवें तर आमदाराक सांगलां, गांवांतल्यान कॅम्प लावपाचे आमी. तुम्ही तुमचो फॉर्म मेळ्ळो काय तुमकां जो सर्वे प्लॅन जाय, ओके, तुमकां आनी कितें डॉक्युमेंट जाय, एफिडेविट दिवपाक जाय, नोटरी किंवा आमी थंयसर अवेलेबल मामलेदाराक करूं येता, नोटरी थंयच करूं येता, ताका नोटरी लावन तो फॉर्म थंयच सुद्दां रिसीव करूं येता. आयज ह्या कार्यक्रमाक सुरवात जाल्या. फुडल्या 6 म्हयन्या भितर तुमकां सगळ्या जाणांक हे फॉर्म व्यवस्थीत रित्या भरून जर तुमी केले जाल्यार हे घर हे परमनंटली तुमच्या नावार जातलें. काल पणजे हांगा संवसारीक पर्पल फेस्ट 2025च्या 3ऱ्या आवृत्तीचो समारोप सुवाळो आयोजीत जालो. ह्या सुवाळ्यान गोंयचे राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू, केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री आनी गोंयचे लोकसभा खासदार श्रीपाद नायक, केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर मानेस्तांनी वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलोवप करतना पर्पल फेस्टाच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यान पुराय संवसारा मुखार समावेशकतायेची देख दवरल्या अशें तांणी सांगलें. तशेंच पर्पल फेस्ट हे देशांतले समावेशकताय ह्या भावनेचो भोवमान करपी एक अर्थपूर्ण आनी प्रभावी माध्यम आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. Over the past few days, Goa has once again shown the world that what the true inclusion looks like. The Purple Fest has grown into one of the most meaningful and impactful celebration of inclusion in our country. It has brought together the people from all walks of life, participants, performers, artisans, entrepreneurs, students, volunteers, and visitors. This festival has proved that inclusion is opportunity. It has an empowerment. Hence, every individual has found a space to express the talent, share stories, and inspire others. The spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas has been truly visible throughout this event. गोंयचे राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू हांणी ह्या कार्यावळीन मार्गदर्शन करतना पर्पल फेस्ट हे समानताय, प्रतिष्ठा आनी समावेशकता ह्या गुणांचे ज्वलंत उदाहरण जावन आसा अशी खोस उक्तायली. Festival that has illuminated our state and inspired the nation with its message of equality, dignity, and inclusion. The color purple represents dignity, ambition, transformation, and independence. Values at the heart of the global disability rights movement. During this festival, Goa truly lived up to those values. The city of Panji was draped in purple. Its streets, bridges and buildings glowing through the day and into the night. The lighting, decorations and performances created an atmosphere of joy and togetherness. संवसारीक पर्पल फेस्ट 2025च्या हालींच आयोजीत जाल्ल्या 3ऱ्या आवृत्तीन दिव्यांग सर्तकां खातीर खासा मजेशीर सर्तीचे आनी कार्यावळीचें आयोजन केल्लें.
दिव्यांग लोकांकूय कुशळटायेचो आनी प्रतिभेचो गुण आसता आनी तांकां लेगीत सामान्य लोकां भशेनूच तरेकवार उपक्रमाची मजा लुटूं येता हे ह्या सर्तीच्या आयोजनांतल्यान पुराय संवसाराक पळोवंक मेळ्ळें. पळोवया ह्या कार्यावळी विशींचो एक खासा नियाळ. पहले बहुत डर लग रहा था, लाइक कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है. मैं ज़्यादा दूर तक गया नहीं बिकॉज इट्स माय फर्स्ट टाइम एंड मैंने पहली बार किसी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है. वैसे तो मैं करता नहीं हूँ यूजुअली. आई एम समबडी हु लाइक मैं किताबों में रहता हूँ, मैं किताब लिखता हूँ, सो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. बट वाटर स्पोर्ट्स एक अलग ही अनुभव था एंड लेट्स जस्ट से दैट ये मुझे सारा जिंदगी याद रहेगा. दोबारा करूँगा कि नहीं पता नहीं, बट याद जरूर रहेगा. Response has been really amazing. It has been crossing over 35, 40, 45 participants on a daily basis, and we probably be crossing even 50 today because there's more word being spread out that the activities are being conducted by our foundation, which is Tinkesh Ability Foundation, and more participants have been coming in here as well. जब मैं ऊपर थी तब कोई दिमाग में पहले ये जब जा रहे थे तब भाई कैसे जाएंगे. जब ऊपर थे कि नहीं ऊपर ही रहना है, नीचे नहीं जाना है, तब ये था कि कितना कुछ हमने जो दिमाग में हमारे रखा हुआ था बियॉन्ड हमारी इमेजिनेशन वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस. This year we decided to do about 5 sessions a day, so we are totally doing about 20 sessions in 4 days for the Purple Fest. The reason is that drums, as in drum and art circle that is happening behind us, gives everyone a chance to explore vibrations, pure vibrations. Drums do not have a language, they have a vibration that everyone can feel. So any form of disability, any form of ability can feel vibrations, and that's the reason why the drum circle was chosen, and it's a very interactive activity that everyone from any walks of life can come and enjoy. Jamana jembe jamana, jamana jembe jamana we, jamana jembe jamana, jamana jembe jamana e. गोंय राज्याचे सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी पर्वरेच्या मंत्रालयान पत्रकार परिशद आपोवन 1 नोव्हेंबराक मनयतल्या सहकार दीस कार्यावळीच्या आयोजना विशीं सविस्तर म्हायती दिली. तशेंच 14 नोव्हेंबर सावन 20 नोव्हेंबर मजगतीं खात्या वतीन आयोजीत करतल्या सहकार सप्तकांतल्या साबार कार्यावळीची तांणी म्हायती दिली. ह्या वर्सा सहकार दिसाचो मुखेल विशय आत्मनिर्भर भारत घडोवपाक सहकार क्षेत्राचें योगदान असो आसा. सहकार हा जो आसा तो 14 नोव्हेंबर सुरू जाता. ताजे पयलीं म्हाका सहकारा संबंदी गोंयांत आमचे जवळ 2,500 हावजींग सोसायटी आसा, पूण त्या व्यतिरिक्त बाकीच्यो ज्यो सोसायटी आसात पळय त्यो खूब मोठ्या प्रमाणांत आसा. फॉर एग्जाम्पल आमचे कडेन जवळ 1,000 सोसायटी सामकी एक्टीव आसात. तातूंत भितर डेरी सोसायटीज, टॅक्स सोसायटीज, नंतर मागीर क्रेडीट बँक्स. ते मोडा गोंय एरियेच्या मानान खूब मोठ्या प्रमाणांत बँक आमच्यो क्रेडीट बँक्स आसा पळय त्यो हर एक गांवांत आनी हर एक शहरांत पसरलेले आसा. तर हे सगळ्यांचे मार्फत आनी आतां थोडे सांगले की म्हणतो म्हटल्यार 2022 आनी 2023 हातूंत भितर आमकां 9,900 कोटीचो टर्नओवर आसा. गोंयचे लोकसभा खासदार श्रीपाद नायक हांणी पत्रकारांकडे उलयतना रामा काणकोणकार हांचेर जाल्ल्या जीवघेण्या हल्ल्या उपरांत तांणी 2 दिसां फाटीं ह्या हल्ल्या बद्दल मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचेर केल्ल्या आरोपा विशीं खंत उक्तायल्या. रामा काणकोणकर हांकां न्याय मेळोवन दिवपा हेतान मुखेलमंत्र्यांनी फावो ती धडपड करून बेगोबेग साबार यंत्रणांक कामार लावन आरोपींक अटक करून लेगीत रामा काणकोणकार हांणी ताचेरूच बोट दाखोवप हें सामकें चुकीचें आसा अशें श्रीपाद नायक हांणी निराशा उक्तायतना सांगलें. रामा काणकोणकराचेर हल्लो जालो ही एकदम वायट गोश्ट जाली आनी ताचो निशेधूय केल्लो आसा. पूण आज एक स्टेटमेंट ताच्या तोंडांतून आयकलो की ताणें तातूंत सीएमाचें नांव गुंतयलेलें आसा
म्हाका अजाप दिसता की इतले दीस ही सगळें चलतालें आनी केन्नाच काय आनी तो बीन कन्फर्म हे करना की अंदाज आसूं जाय असो म्हणटा, पूण हें चुकीचें आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या सगळ्या प्रकरणाक खरोखर सीएमान हें प्रकरण बेगीन हें जावचें म्हणून खूब प्रयत्न केल्ले आसा. आनी त्या हातूंतल्यान कित्येक हेतूंतल्यान सुद्दां जो काही मेन कल्पीट आहा ताका भितर उडोवपाचें धाडस कोणें दाखोवनाशिल्लें तें ह्या चीफ मिनिस्टरान दाखयल्लें आसा. आनी म्हणून असो दुबावान कोणाचेर नांव घेवप ना आनी तातूंत त्या प्रकरणाक गुंतप हें चुकीचें आसा आनी ह्या गोश्टीचो आमी निशेध करतात. आनी पुराव्या शिवाय आनी कन्फर्म हाजे शिवाय कोणाची नांवां ताणें घेवं नये. जो सरकार ह्या हातूंतल्यान निष्पक्षपणे जो कोण गुन्हेगार आहा ताका सोदून काडपाचें काम करता. मांद्रे मतदारसंघातल्या दलित लोकांक एकठांय हाडून हे समाजाच्या बरोबरीन हाडपा खातीर फावो ते यत्न करतले अशें उतर थळावे आमदार अजित आरोलकार हांणी दिलां. मांद्रेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एससी समितीन आयोजीत केल्ल्या वर्सुकी संमेलनात ते उलयताले. कार्यावळींत उलोवप करतना चोपडे सर्कल हांगा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांचो भव्य पुतळो उबारतले अशी घोशणा लेगीत आमदार आरोलकार हांणी ह्या वेळार केली. वर्सान एकदा आमी हांगासर मेळटले, वांगडा आमचे डिफिकल्टीज शेअर करतले, हॅपीनेस शेअर करतले, परत तशेंच वांगडा जियेतले. हे प्रकारे गेल्या वर्सा आमी करूंक सोदताले पूण गेल्या वर्सा काही कारणान जावंक ना, पूण ह्या वर्सा डेफिनेटली करूंकच जाय म्हणून आमी जिद्द धरली. तशीच आमची एंटायर कमिटी एससी कमिटी जी आमची उदरगत संस्थेची आहा तेंची मिटींग घेवन सगळे लायन अप करून हे सक्सेसफुली आयज आमी हांगासर आसात. कोणूय जर ते तुमच्या समाजा कडेन फुडें सरता मागीर तुमच्या समाजाचे लिडर आसूं ताका एकजुटीन एकी कडेन रावन तुमी कार्य करपाक जाय, जाल्यारूच तुमचो समाज वयर सरतलो. आनी हांव आयज तुमकां एश्युअर करता, उतार दिता, जो पर्यंत हांव आसा तो पर्यंत म्हाजो पूर्ण प्रयत्न आसतलो तुमकां इक्वल स्टेटस दिवपाक, तुमी इक्वल सगळ्या समाजाच्या लेवलाचेर येवपाक आनी तुमचो समाज वयर येतलो. पणजेच्या ऑल इंडिया रेडिओच्या प्रादेशीक खबरां विभागान नैमित्तीक पद्दतीचेर खबरां निवेदक काम अनुवादक पदा खातीर अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपी भारतीय वंशाचे आनी कार्यालय सावन 15 किलोमीटर अंतरा भितर रावपी आसूंक फावो. अर्ज करपा खातीर मान्यताय पत्र प्राप्त विद्यापीठांतल्यान पदवीधर आसप, कोंकणी भाशेचें ज्ञान आसप गरजेचें. निवड प्रक्रिये खातीर लेखी परीक्षा, आवाजाची चांचणी तशेंच मुलाखत अशे 2 पावंडे आसतले. इत्सूक अर्ज करतल्यांनी आल्तीनच्या ऑल इंडिया रेडिओच्या कार्यालयान प्रादेशीक खबरां विभागाच्या मुखेल्याक उद्देशून अर्ज करतना अर्ज शुल्क भरचे पडटले. ह्या पदा खातीर 21 ते 50 वयोगटांतले लोक अर्ज भरूंक शकतात. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. आयसीसी बायलां क्रिकेट खेळा करंडक सर्तीन काल राती ऑस्ट्रेलिया वांगडा जाल्ल्या खेळान भारताक सेगीत दुसऱ्या अपेसाक तोंड दिवचें पडलें. संवसारीक वस्ताद ऑस्ट्रेलिया पंगडान 3 गडी भारतीय पंगडाचे जैत जोडले.
कुरुबावलो जिखून ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान पहिली गोलंदाजी स्वीकारली। भारतान पहिली फलंदाजी करतना सगळे गडी बाद जावन 48.5 षटकांनी 330 धांवड्यो केल्यो, जाल्यार ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान 49 षटकांनी ही मोख साधली। भारत आणि वेस्ट इंडीज यांच्या मध्ये सुरू आशिल्ल्या कस लावपी खेळाच्या तिसऱ्या दिसा आयज वेस्ट इंडीज पंगडान आपल्या दुसऱ्या डावान सगळे गडी बाद जावन 390 धांवड्यो केल्यो। भारताचो दुसरो डाव सुरू जावन आयच्या दिसा तांणी एक गडी वगडावन 63 धांवड्यो नोंद केल्यो। भारतीय पंगडाक ह्या खेळान जैत मेळोवपाक 90 षटकांनी फक्त 58 धांवड्यांची गरज आसा। ह्या आदी भारतीय पंगडाच्या 518 धांवड्या मुखार वेस्ट इंडीज पंगडान 248 धांवड्यो नोंद करून सगळे गडी बाद जाल्ले। ते खातीर भारतीय पंगडान वेस्ट इंडीज पंगडाक फॉलो ऑन दिल्लो। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.8 अंश सेल्सियस नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। गृहमंत्री अमित शाह हांणी नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांची अंमलबजावणी जाल्ले बद्दल जयपूर हांगा आयोजीत प्रदर्शनीत केले मार्गदर्शन। लोकांक बेगोबेग न्याय मेळोवन दिवपा हेतान आनी सुलभ न्याय प्रणाली आकारपाक ह्या कायद्याचो जातलो लाभ। राष्ट्रीय जनता दलाचे मुखेली लालू प्रसाद यादव, खरकान राबरी देवी सयत बिहारचे विरोधी पक्ष फुडारी तेजस्वी यादव हांच्या आड दिल्लीच्या न्यायालयान IRCTC घोटाळ्यान आरोप थारायले। भाजपाची फुडाऱ्यांची खर टिका। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मये हांगा आयोजीत कार्यावळीन म्हजे घर येवजणेच्या अर्जपत्रांचे केले वितरावण। सरकारान थारायल्ले शुल्क भरून अजून मेरेन बेकायदेशीर आशिल्ली घरां कायदेशीर करपाचो सरकाराचो यत्न। 1 नोव्हेंबराक मनयतल्या सहकार दीस निमतान गोंयांत 14 नोव्हेंबर सावन आयोजीत जातले सहकार सप्तक। राज्य सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी पत्रकार परिशद आपोवन दिली सविस्तर माहिती। भारत आणि वेस्ट इंडीज मदीं सुरू आशिल्ल्या कस लावपी खेळाच्या दुसऱ्या डावान वेस्ट इंडीज पंगडान बरो खेळ दाखयत नोंद केल्यो 390 धांवड्यो। भारतान आयच्या दिसा शेवटा मेरेन 63 धांवड्यो केल्यो नोंद। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD News पणजी, फेसबुक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।